आसा पळय कोणत्याच जाग्याक लागून आमी सदांच म्हणजे एक टायम आमकां जेम सुद्दां अशी पडनासली की जागे आमचे कशे नांवार जातले कितें जातलें ते आमकां CMन आमच्या चान्स दिल्लो आसा तो आमी घेवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी तुमी सगळ्यांचो तुमचो सपोर्ट आसचो ह्या हेका बील जे पास केल्लें आसा तेका लागून तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हांव विनंती करता की तुमचे पळय जे कोणाचे भोमदादीक जावं जाग्याक लागून जो प्रश्न आसा इतके वर्सांची घरां तुमची नांवार जावपाक जाय जाल्यार तुमी सारके सपोर्ट आसचो ह्या गजालीक तुमचें हें बील पास करपाक आनी थंयसर मागीर कितें हायकोर्ट आपल्या त्या कायद्या प्रमाणे ऑर्डर पास करून त्या प्रेशरायज करता तेंकां केन्ना रावल्या कितें रावल्या तुमकां तरी खबर आसतलें गोंयांत बांदोडकर भाऊसाहेब बांदोडकरान पूण कायदो असो हाडलेलो तेन्ना जे कोण रावता ह्या ज्या घरांनी ती घरां तेंची जावची अशें म्हणून पूण हे कोविदात कायदे सेपरेट आसल्या कारणान ते थंयसर त्या हितून वचोंक शकले ना पूण ते आजुनूय तसोच उरलो म्हणजे आमी खरें म्हणल्यार चड टायम घेना हय खरें म्हणजे आमकां असोच BJP गव्हर्मेंट आतां मेळ्ळो आसा तेंकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी सुद्दां बरो तेंचो कार्डो मेळ्ळो आसा त्या कारणान ते अशें धैर्याचे स्टेप घेवंक शकले आनी तेंचे वांगडी इवन ऑपोजिशनाक आसलेले ते सुद्दां तांकां साथ दिता कित्याक तांकां सुद्दां आमचे डॉक्टर सावंत साहेब सांगूंक शकले की हो ते म्हणजे तांकां एक्सप्लेन केलें आनी तुमी आयकलां आसतलें एसेंब्लीन कशे पद्दतीन तेंच्यांनी आमचे विचार सगळे ते सभेत मांडले एसेंब्लीन मांडले आनी सगळ्यांक पटोवन दिलें इवन म्हाका हायकोर्टान सुद्दां तेजेर कांयच ऑब्जेक्शन घेवपाचें ना अशा पद्दतीन आनी ते कितें फुकट अशें म्हणना कितें थोडेशे पयशे दियात आनी ते रेग्युलरायज करून घेयात ते सरकारी आसा